जुआंवाचें शुभ वर्तमान. जेजून तोमासाक म्हणलें, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचोना बोगोर म्हजे वरवीं. तुमकां म्हजी ओळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाचेय ओळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हणलें, सायबा, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका परतिपाल केलो, फिलीप, इतलो वेळ हांव तुमचे सांगाती आसा आनी आजून तुमी म्हाका वळखूंक ना. जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येत? हांव बापा सोवें आसा आनी बाप म्हजे सोवें आसा म्हूण तूं सोत मानिनाय? जी उतरां हांव तुमकां सांगता ती हांव म्हजेच ओस्तोंगी उलयना, पूण म्हजे सोवें आसा तो बाप आपली कर्तुत्वां करीत आसा. म्हजें सोत मानून घेयात. हांव बापा सोवें आसा आनी बाप म्हजे सोवें आसा. कर्तुत्वांक लागून तरी सोत मानात. हांव तुमचें सोत सांगता. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव करता ती कर्तुत्वां आपुणूय करतलो आनी ताचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतलो, कित्याक हांव बापाशी वेतां. तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलें हांव करतलो आनी अशी पुता सोवें बापाक महिमा मेळटली. तुमी कितेंय म्हजे नांवीन मागशात जाल्यार हांव तें करतलों. देवाचें उतर हें.